बीजेपी सरकारान फाटली 5 वर्सां फक्त यू टर्न मारले। बीजेपीचो सगळ्यात मोठो यू टर्न शिक्षण माध्यमाचेर म्हूण बीजेपीचो आदलो आरोग्य मंत्री साखळेचो आदलो आमदार दोतोर सुरेश आमोणकार उलयला। आमोणकार सोमाराक गोवा सुरक्षा मंचांत गेलो। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे कार्यकर्ते साखळे आपल्याक जिखयतले म्हूण आमोणकार उलयला। भारतीय जनता पार्टीचे मॅनिफेस्टो वाचता 90% सगळे हे केला म्हणतात किती 90% म्हाका दिसता उलटे वाचता दिसता म्हणजे 10% सगळे त्या मॅनिफेस्टोची पुष्टी केल्ली आसा 90% हेंच्यानी पुष्टी करूंक ना। सगळ्या प्रत्येक गोष्टी युटर्न घेतलेलो आसा आणि हेंच्यानी आयडिया किती दिल्ली आसा 10-15 हजार कोटी रुपयाचे लोन घेतलेले आसा आणि लोकांक ते स्किमी म्हणून दितात आणि 2-4 स्किमी आसा ना त्यो स्किमी हायलाइट करतात। अशो गव्हर्नमेंटाचे कितल्योशो स्किमी आसा जो ऑलरेडी चालू असता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आसली किंवा सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आसली बाकीच्या डिपार्टमेंटान आसली म्हणजे खूपशे स्किमी असतात ताच्या विषयी उलयना कारण ते ऑलरेडी चालू असता। ह्यो ज्यो स्किमी असता 1200 रुपयाची म्हणा 1 लाखाची स्किमी आसा ते कोण आपल्या बॉसातले काढून पैसे दिले त्या स्किमी कित्याक तेंच्यानी कितें तेंच्यानी आपल्या बॉसातले पैसे काढून ते लोकांक दिना। तुमच्याच बॉसातले तुमच्याच भुरग्यांचे तुमच्याच गावाच्या बॉसातले पैसे टॅक्स वाडयतात नाका जाले काल परवा हांव हेजर एक पळयतालो टीव्हीचेर हे श्रद्धांजली कार्यक्रम पळयतालो काही छोटा भीम बडा भीम ताईक आर्ग दिताले तेन्ना म्हाका याद जाली ताई बाबी भाषा सुरक्षा मंचा मार्फत गोंयची संस्कृताय उरची कल्चर उरचो म्हणून तेन्ना झगडटाले आणि त्याच्या बरोबरचे त्यांचे साथीदार आशिल्ले म्हणजे सुभाषजी सारखे बाकीचे सगळे जण साथीदार आशिल्ले तांचे सर्जिकल स्ट्राइक करून तांकां बेशुद्ध करून उडयले। ते मनीस 2-2 मिनटां उबे रावन तांकां आगाप खरें म्हणल्यार जर जी सर्जिकल स्ट्राइक जावंक नाशिल्लो तर म्हाका जाल्यार दिसता की ताई आमी 2-3 वर्सां ते जगतले आशिल्ले। सगळ्यांनी करपाक जाय आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा तुमी हांगासर ज्या जिद्दीन ज्या भितर हांगासर आयिल्ले आसा ते पळयल्यार म्हाका दिसता की तुमी हे सगळे जाण हे जी गोष्ट आसा ती तुमी तुमच्या खांद्यार घेतले आनी हांगासर जे भारतीय सुरक्षा मंचाचे जे हांगासर ऑफिस बियर आसा गोवा सुरक्षा मंचाचे जे ऑफिस बियर आसा तांकां तुमी आश्वस्त करतले की ना बाबा तुमी भिवूं नाका आमी तुमच्या पाठीशी आसा आमी तुमकां विजयी करूनच हांगासून साखळे मतदारसंघातून जातले पूर्ण खात्री आसा। ट्रिपल तलाक आनी मुस्लिम पर्सनल लॉ साल्वार करूंक मुस्लिमांनी केंद्र सरकारा आड मोहीमच सुरू केल्या। ट्रिपल तलाक आनी मुस्लिम पर्सनल लॉक हात घालचो न्ही म्हणून रुमडामळ दवरले मुस्लिमाच्या सभेत मोदी सरकाराक शिटकावणी दिली। मुस्लिमाक तांचे पद्धती प्रमाण जगपाची मेकळीक दिवची म्हणून फुडारी उलयले। सभेक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे मेंबर आशिल्ले। मुहिम है उसमें आप भरपूर हिस्सा लें। हमारी लड़ाई इस मुल्क में बसने वाले हमारे दूसरे भाइयों से नहीं है, न हिंदू भाइयों से है, न क्रिश्चियन भाइयों से है, न सिखों से है। हम सब इंसानी रिश्ते से भाई भाई हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे हर आदमी को अपने पसंद के कपड़े पहनने की इजाजत है, अपने पसंद का मकान बनाने की इजाजत है, अपने पसंद का खाना खाने की इजाजत है, इसी तरह हर आदमी को अपनी पसंद के मुताबिक अपने मजहब पर अमल करने की इजाजत होनी चाहिए। अगर हम खुद अल्लाह की शरीयत पर अमल करेंगे और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बाकी रखेंगे तो इंशाअल्लाह कभी आप अल्लाह की शरीयत से महरूम न हो पाएंगे। और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह गोवा की इस सरजमीन में भी शरीयत का कानून आएगा और नाफिज होगा और हमारे भाई और बहन उसके ज़ेर साया जिंदगी गुजारेंगे। गिव एक ब्रेक।